बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या कार्यकाळात आयपीबीन दिल्ल्या मान्यतायेचो परत अभ्यास करपाची वेळ युती सरकाराचेर आयल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान बुधवारा सुमार 100 प्रकल्पांचो रिव्ह्यू घेतलो। बुधवारा मुख्यमंत्र्यान आयपीबीची बसका घेतली। थंय आदल्या 9 मिटिंगांतल्या सुमार 100 प्रकल्पांचो रिव्ह्यू घेतलो। कांय प्रकल्पांचो खंय खोलायेन अभ्यास जातलो। सांग्याचो वाणी प्रकल्प धरून 10 ते 15% प्रकल्पांचो बारीकसाणीन अभ्यास करतले। गरज आसा त्या प्रकल्पांचे सायट इन्स्पेक्शनय करपाचें थारला। बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या कार्यकाळात आयपीबीचे 14 मिटिंगो जाल्यो आनी सुमार 150 प्रकल्पांक मंजुरी दिली। युती सरकाराच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामा प्रमाण आयपीबीन ग्रीन सिग्नल दिल्ल्या प्रकल्पांचेर परत अभ्यास चल्ला। उरिल्ल्या 5 मिटिंगांत मान्यताय दिल्ल्या प्रकल्पांचो ब्रेस्तारा सांज मेरेन रिव्ह्यू घेतले। जीसीसीआयन ह्या प्रकाराचो धसको घेतला। हाचो गोंयच्या उद्देग क्षेत्राचेर परिणाम जातलो म्हूण जीसीसीआयच्या आम सभेत हुस्को उक्तायल्लो। मंत्री विजय आनी रोहनाचो आग्रो म्हूण बीजेपीचेर आपल्याच सरकारा वेळार दिल्ल्या आयपीबीच्या क्लियरन्साचो रिव्ह्यू घेवपाची वेळ आयल्या। रिव्ह्यू घेवचो पडटा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।